भक्तीन उर्बेन तुका नावाडतां सोमिया दिनवाशे काळसान उपकार मानतां चिनयेंत आमच्या तुझ्या वेचे देण्याक सोम्या कितें पाटी आमी दिव मोगान तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय राखलाय सेवेन तुझ्या काळजा मोनान आमकां तुवें एकवट आयलाय गोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावाडतां सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानतां चिनयेंत आमच्या तुझ्या वेची देण्याक सोम्या कितें पाटी आमी दिव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पास्का काळाचो हो दुसरो आयतार आनी ह्या आयताराक दैवीक काकुळटीचो आयतार म्हणून नांव दिलां. सोम्याचीच आशा ती ह्या आयतारा दैवीक काकुळटीचें फेस्त करी जय म्हणलें आनी त्या दैवीक काकुळटीच्या पिंतुराक विशेश मान दिवन ताका आमी उलो मारी जय आनी सर मनशा कुळाक तांच्या पातकांचें बोगसाणें मेळचें आमी माग जय म्हूण सोम्याचो उलो आसा. तर आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत पात्र घेवचें आमी आमच्या घरांत रावूनच सगळ्या पवित्र सभे कडेन एकवटीत तरान रावून सोम्याची काकुळट मागया, ताचें बोगसाणें मागया. आमचे पासत आनी समेस्त मनशाच्या पातकां पासत फारीकपण दिवच्याक ताचें बोगसाणें मागया. सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर करदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवो सदांच संवकार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. महिमा 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 देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्तां संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळिये तूं संसाराचे
पाप काढताय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. बहुदयाळ बापा, आमचे खातीर जेजूक तुवें पुनर्जिवंत केलोय आनी ताचे वरवीं आमकांय नवो जल्म दिलोय. पुर्विल्या क्रिस्तांव बरी हांगा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वसता. आनी तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताचो फळ तुज्या भुरग्यांक संपूर्ण एकवटांत तुज्या मंदिरांत तशें आपापल्या घरांत, वाड्यांत आनी गांवांत दिसून येसो कर म्हूण एका काळजान आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. धर्मदुतांची शिकोवण आयकोनच्यांत भाऊपणाच्या एकतरांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणेकच्यांत वांटेली जावच्याक सोमेस्त तिरासनेन आपलो वेळ करसिताली. धर्मदुतां मरेफात सबार असर्यां आनी कुणा जातल्यो देखून सोमेस्त तांचेर एक तराची भिरांत आयिल्ली. बाबार्थ स्विकार केलें सगळीं एकवटांची येतालीं आनी आपआपलें कास्के आस्त बोदीक विकून मेळ्ळो दुडू सामुहीक आयवज म्हूण दवरतालीं आनी जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे सोमेस्ता मदें वांटून घेतालीं. हर एक दीस एक मनान देवळांत तीं सांगाता मेळटालीं आनी उंडो मोडोंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाच्या संतोशान आनी सादेपणान देवाक होगळाप दिवन जेवतालीं. सगळ्या लोकांक मानवतालीं आनी जांकां बाचावी जोडोंक आपयल्यांत तांकां मेळान भरती करून दिसान दीस सोमितांचो सांको सडयतालो. देवाचें उतर हें देवाचें ओडोपकार. सर्वेस्पोराक दिन वासुया कित्याक तो बोरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. सर्वेस्पोराक दिन वासुया कित्याक तो बोरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. इस्रायेलीची भुरगीं सर्वेस्पोराक वाकनो म्हणो तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. आरोणाचें घराणें म्हणो तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. सर्वेस्पराची भक्त कतली म्हणो तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. सर्वेस्पोराक दिन वासुया कित्याक तो बोरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता. हांव पडाशें म्हाका बळान लोटलो पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पर मुझें बळ ताणेंच म्हाका सुटका दिल्या. देखून ताचें कीर्तन हांव गातां. आयका
भक्ताच्या तंबां जाता ते संतोषाचे आनी जैताचे उल्हास उद्गार सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान विचित्रां केल्यांत सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो ताचे विश्वासे तया सस्नाक बाळता बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयलो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर आपले सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन आमी तटक जाता दिसो आयसो सर्वेस्परान केलो संतोष उल्हास आमी भोगया सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो ताचे विश्वासे तया सस्नाक बाळता सर्वेस्पराक दिनवासुया कित्याक तो बरो ताचे विश्वासे तया सस्नाक बाळता सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो बाप ताणें आपल्या व्हड काकुळतीन जेजू क्रिस्तच्या जिवंतपणा मरिफात आमकां एक जिव्या भरवशान नव्यान जणीत केल्यांत आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आई बावेने बावणात असल्या दायजाक आयती गेल्यांत अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले सोडवणेक देवाची पदवी भावार्थ मरिफात तुमकां शाबीत सांबाळटली. हाचे खातीर तुमी संतोष पावा. आतां थोड्या काळा तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यारय कितें जालें? फुटाक घालून व्हरून पळयल्ल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार किर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यारय तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यारय ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरावरत्या संतोशान तुमी उमाळटात. कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जोडून आसात. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. Alleluia gavia somia garcia tacha povit navak hoglik vosaria. Alleluia gavia somia garcia tacha povit navak hoglik vosaria. Gitan gau novi somyak navadlia किन्नारी वाजोन ताका वर्णिया ताची श्रेष्ठत्या आमी नियाळ्या ताचे बरेपण आमी वाकणया. Alleluia gavia somia करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळेक वसारिया. Alleluia gavia somia करसिया ताच्या पवित्र नावाक होगळेक वसारिया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सोफे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जिवन जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शिस्तदारां दापून भितर एकठांय जावन आसले
तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखतस शीस संतोशान भरलें. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बोगसितात तीं बोगसतालीं, जांचीं पातकां तुमी बोगसिनात तीं बोगसाशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जोवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो. आमी सोम्या पळयलो म्हणून हेरां सिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या करीत आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले. सिसपरत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमानताय न्ही? पळय नासतना सतमानतात ते कितले बागी. जेजून केल्लीं आनी सिसांनी देखल्लीं अचर्यां आनीकी जायतीं आसात. तीं ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयलेल्या अचर्यांचो शेवट हो, जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानीचे. अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडिचे. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, झूज अखेर जाल्या उपरांत चिंत्या 2 मिलिटरीगार पाटी आमच्या गांवाक आयले आनी लोकांक मेळोवंक म्हणून आयिल्ल्या वेळार तांचे जिविताचो अनुभव वांटूंक लागले. चिंत्या तातूंत एकल्याक तांच्या हांगार गुळ्यांच्या मारांची माव आसली आनी एकल्याच्या आंगार कांय गायांचे गुर्त नातले. आमी कोणा कडेन पयलें उलोवंक विचारीन. आमी खंडीत विचारूंक आसा, कोणाच्या आंगार मारांचे गुर्त आसात वा माव आसा. ताणें आमच्या रक्षणा खातीर, आमच्या बाचावे खातीर खंडीत जावन विशेश सोंसला म्हणून आमकां सुस्तता देखून तसल्या मनशाक आमी पयलें उलोवंक अवकाश करनिता. कारण ताणें बोगुल्ल्यांतलें आमकां ताणें सांगत जाय म्हणून, आमचे खातीर काडिल्ले कश्ट आमकां कळय जाय म्हणून. तशें म्हळ्यार गायनातलो मनीस काम करिनातलो म्हणून अर्थ न्ही. दुसऱ्या सेवेच्या कामांत आसलो जावयेत ताणेंय ताचो जीव रिस्केर घाला, तरी ह्या मनशान, गाय आशिल्ल्या मनशान चड रिस्क भोगल्या तें आमी समजता. जेजूय जाल्यार ताचें जिवनपण जाल्या नंतर ताच्या मोगाच्या शिसांक दिश्टीक पडिल्ल्या वेळार ताणें पयिल्लें ताची वळख ताणें धरच्या खातीर दाखयल्ले ताचे गायिल्ले हात आनी कडवळ, खिळ्यांचे गुर्त आनी तशेंच बलयेचो गुर्त ताच्या जिवाचेर आसले. आनी तें पळोवन सीस खरेंच वळखूंक शकले हो सोमिन्स जावन आसा, जो नजरेचो जेजू कुर्सार उमकळेलो आनी आतां जिवंत तांचे मदेगात आसा आनी शांती तुमकां म्हणून तांकां उद्देशून उलयता तें समजलें. तरी आनीकी ते दुबावतले. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजून त्या पयल्या सांजेर आयतारा दिसा थोड्यो केल्ल्यो संगती भोव गरजेच्यो. पयल्या सुवातेर
समाधानाचें देणें तांकां ताणें दिल्लें. तांचेर तो कसलोच शीण उलोवंक ना. तुमी सुकोवन गेल्यात, तुमी म्हाका सोडलें, तुमी धांवल्यात, म्हाका एकल्याकच तांच्या हातांत घालो म्हणलो शीण जेजू उलोवंक ना. ताच्या बदलाक सर्गींचें समाधान आपणें हाडलां म्हणून सांगिल्लें तें आज तो पयिल्लें देणें कशें दिता. दुसरें, देवाच्या मोगाकच पवित्र आत्म्याकच तो तांकां दिता आनी म्हणटा घेयात पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पदकां तुमी बोगसितात तीं बोगसातात, सांची तुमी बोगसिनात तीं बोगसाशिनात. देवाचेंच देणें, देवाचोच मोग बापा आनी पुता मदें उपजल्लो तो आमकां तो पावयता. आनी ताच्या बराबर आनी एक देणें पदकां बोगसूचें देणें वा प्राजिताच्या संस्कारा मारिफात पदकां बोगसूची ती पदवी तो आपोस्तलांक आनी आपोस्तलां मारिफात तांच्या पटलावदारांक उत्तराधिकारींक तो दिता तें आमी समजता. तोमास त्या दिसा नातलो, तरी 8 दिसां उपरांत तो तांकां मेळ्ळो आनी तवळ जेजूचीं उतरां परत तीन शांती तुमकां समाधानाचें देणें ताकाय जेजून पवित्र केलें. तरी हे फावटी जेजू इल्लोसो शीण उसारलो. तो सुकोवन गेलो म्हणल्या खातीर न्ही, बगार तो तांणी 10 जाणांनी साक्ष दिल्यारय ती साक्ष तो ओपोवंक ना म्हणल्या खातीर पळय नासतना सत मानतले कितले बागी. जेजून उलयल्लें हर एक उतर आपोस्तलां कडेन हेर ताच्या सांगात्यां कडेन तें जेजूक आयकलां म्हणच्याक स्पश्ट जेजू सांगता तोमासा हाड तुजें बोट आनी म्हजे गाय पळय, म्हजे हात पळय, हाड तुजो हात आनी म्हज्या कडवळांत घाल. आमी उलयल्लें हर एक उतर, आमी मागल्लें हर एक मागणें, आमी चिंतल्लें हर एक चिंतप जेजू समजता तें आमकां जेजू स्पश्ट सांगता. तो आमचे तावन पयस ना, आमच्या लागींच आसा, आमच्या भितरच आसा देखून कितें सक्कड आमकां घडटा गी तें तो बरें जाणा म्हणून ह्या मारिफात आमी समजता. जेजूची ही दया आनी काकुळट प्रत्येक जावन आपोस्तलां थंय ताणें दाखयल्लो मोग आज पर्यंत पवित्र सभेन तो दाखयत आसा आनी ताची रुजवात जावन आसा. थोडीं सांत भक्त प्रत्येक जावन फौस्तिना कोवाल्स्का, हेलेना कोवाल्स्का म्हणून तिचें नांव आसलें आनी तिचें धार्मीक नांव फौस्तिना आनी ह्या भयणीक जेजून आपलें कडवळ उक्तें करून दाखयलें. आपलो मोग कितलो आपूण करता गी म्हणून पातक्यांचो ताणें दाखयलें. फेब्रुवारीची 22 तारीख 1931 इसवी त्या सांजेर मागणें करता आसतना जेजून तिका आपलें काकुळटीचें रुपणें दाखोवन ह्या रुपण्या प्रमाणेच एक पिंतूर सोडोवंक ताणें आज्ञा दिली. आनी अशें हें पिंतूर पास्का उपरांतल्या आयतारा तें पवित्र करी जाय आनी सगळ्या संवसाराक दाखय जाय म्हणून ताणें आदेश दिल्लो. आनी तशेंच दैवीक काकुळटीचें फेस्त ह्या आयतारा करी जाय म्हणून सोम्यान तिका सांगून दिलें. 1934 इसवेंत तिचो कॉन्फेसर जावन आसलो याजाक तिची कुमसार करचो, तिका गरजेतकीत आदेश दिवचो वा मार्गदर्शन दिवचो हो याजाक तिचे कडेन विचारता. जेजूच्या काळजांतावन भायर येवचे ते 2 किरणां आसात, थांबडें आनी दोवसें. ह्या किरणाचो अर्थ कितें म्हणून जेजू कडेन तो विचारनिये म्हणून सांगिल्ल्याक ती जायत म्हणून वेता आनी ती मागणें करता आसतना तिका आयकतात उतरां. ती 2 किरणां ताच्या कडवळांतावन भायर सरल्या रक्त आनी उदकाचो रुपकार म्हणून. रगत आत्म्याचो जीव तर उदक आत्म्यांक नितीवंत करता. रक्ता मारिफात मनशांक जिवीत मेळटा आनी तें रगत जावन आसा युकारिस्ताचो गुर्त आनी उदका मारिफात मनीस नितीवंत जाता म्हणजे देवा मुखार तो बक्षिल्लो मनीस जाता आनी देवा कडेन लागशिल्लो संबंद दवरूंक पावता आनी तो बाप्तिस्माचो गुर्त. तितलें मात्र न्ही, उदक आमकां पवित्र आत्म्याचोय रुपकार जावन आसा. ह्या दोनी किरणां मारिफात काकुळटीच्या गुंडायेतावन कितली काकुळट भायर सरता गे म्हणून जेजू आमकां दाखोवन दिता. कुर्सार वळवळच्या काळजाक बाली मारिल्ल्या वेळार भायर सरलें रगत आनी उदक आज आमकां दैवीक काकुळटीची जर जावंक पावल्या. ह्या दिसा जेजूच्या दैवीक काकुळटे विशयान जेजून सांगलें. त्या दिसा कोण जिविताच्या जरीशेर येता ताका सर्व पदकांचें बोगसाणें
आनी शिक्षेची माफी लाभतली. म्हळ्यार कोण ह्या दिसा कुमसार जाता आनी ह्या दिसा कुमगार घेता ताका खंडीत जावन सर पातकांची शिक्षाची माफी आनी बोगसाणें लाभतलें म्हणून जेजून सांगिल्लें आसा. देवाची जायतीं नांवां आसात. आमी पवित्र पुस्तकांत ती समजूंक शकता. तरी एक नांव भोव उत्तम आनी तें आसा देव म्हळ्यार मोग म्हणून. 2 फावटी सांजू हांव आपल्या पयल्या पत्रांत सांगता. आनी ताचे बराबर ह्या उगडापणान जेजू सांगता आनी एक नांव आसा आनी तें तितलेंच मोलादीक. देव म्हळ्यार काकुळटो म्हणून. देवाचो विशेश गूण काकुळटो म्हणून सकणांक गाजय म्हणून ता जेजू. आमी मनीस देवाक भाग्यवंत आनी नितीवंत म्हणून वळखता. तरी थोडे फावटी आमी खाव जेता आनी भियेता ताचे सरशेन येवंक. आनी आतां जेजू आमकां दाखोवन दिता ताचें बरेंपण आनी काकुळटो. ह्या मारिफात आमी आकर्शीत जायचय आनी चड ताका लागीं सरजय म्हणून तो आशेता. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आपोस्तालांतय जेजून काकुळटो दाखयली, दया दाखयली, तांची पातकां बोगशिलीं आनी तांणी तशेंच करूंक आदेश दिलो. आनी तोमासान पयले फावटी जिवन जाल्ल्या जेजू थंय आपलो भावार्थ उसारलो, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा म्हणून. जेजून सेजारिया फिलिप्पी त्या गांवांत विचारल्या वेळार लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा आनी उपरांत तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात म्हणल्यार जाप दिवन पेद्रून म्हणलें, तूं जावन आसा एक क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. पूण आज त्या दीस पेद्रूक होगळशिल्ले बरी इतलो बरो सुबीत कर्ण भावार्थ उसारलो जाल्यार तोमासान जेजून ताका होगळूच ना. ताच्या बदलाक म्हळें, पळयून तूं सतमानताय म्हूण तोमासा, पळय नासतना सतमानतले ते कितले बागी. आज जेजू होगळशिता आमचे तसल्या मनशांक. कोणें पळय ताका पळय नासतना सत मानलेला तसल्यांक तो होगळशिता. देखूंक ना तुका आमी तरी, मोग आमी तुजो करता, पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता, तुजेर तीर बरवसता म्हणलें गायन आमी करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत तीं उतरां आमी आयकलीं सापेद्रूच्या पत्रांतलीं. देवाक आमी पळोवंक ना तरी आमी ताका पातयेता, तसो मोग करता. आमकां पळोवन जेजू आज विशेश संतोश पावता आनी आमकांय होगळशिता आनी नव्या नव्या रितीन आमकां तो ताची दिसवण वा दाखोवन दाखयता. प्रत्येक जावन फावस्तिना कोवाल्स्का तसल्या भाग्यवंत मनशांक सोम्यान दाखोवन दिलें. मार्गरेत मोरी आलोकोकाक जेजून आपलें पवित्र काळीज दाखोवन दिलें. आज आमकां सकटांकी तो ताची काकुळटो दाखयता. त्या पिंतुरांत सकयल शब्द आसात, जेजू हांव तुजेर पातयेता म्हणून. जिजस आय ट्रस्ट इन यू. आमी दिसान दीस ही उतरां म्हणा जाय. जेजूक आमी आमचो लागीं, आमचो सोडवणदार, आमचो देव, आमचो धनी म्हणून मानून घेवचो मात्र न्ही, आमी आमची पातयेणी ताचेर दवरची. कोण सत मानतागी, कोण पातयेतागी तो बऱ्यो करण्यो आदारता. भावार्थ बऱ्यो करण्यो नातुल्लो तो मेल्ल्या बरी म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा. देखून बऱ्यो करण्यो कोणातय करी जाय. देवाच्या भुरग्यांतय आमी करता त्यो बऱ्यो करण्यो खंडीत जावन जेजूच्या काळजाक संतोश दितात. जो आमच्या पयल्या पत्रांत आमी आयकता, जेजूस क्रिस्त म्हणून कोण वळखता तो एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्यांचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या विशेश मारेकार पिड्या लागल्या वेळार हो देवाचो मोग विशेश तरान आमचे मदें दिसून येता. प्रत्येक जावन आमच्या वाड्यांत, आमच्या गांवांत, आमच्या शेजारा कोण बुकेन आसात, वळवळटात, तांच्या सेवेक आमी लागता. आमचे कडेन आसले वांटून दिते आसा, ती कोणीय जावं दी, खंयच्याय धर्माची जावं दी, खंयच्या अंतस्ताची जावं दी, गरजेंत आसात जाल्यार आमचो कुमकेचो हात आमी दिता आनी संतोश पावता. असो अर्थ आमी सत मानता. देखून बऱ्यो करण्यो आदारता. देवाच्या भुरग्यांतय आमी आदरल्यो बऱ्यो करण्यो आमी जेजूक देवाचो पूत म्हणून वळखता म्हणून गाजयतात. आनी दुसऱ्या सुवातेर आज आनी एक संतोशाची गजाल, जेजू आमच्या गाया मारिफात सोडवण हाडटा. ताचे गाय ताणें दाखयलें. फावस्तिनाक जेजून सांगून दिल्लें आसा, देव सगळो संवसार ताच्या गाया मारिफात पळयता म्हणून. आनी निमाण्या दिसा संवसाराच्या अखेरी वेळार जेन्ना सुर्याक काळबाण पडटली, भुंयचेर काळोख पडटलो, तेन्ना मळबारी एक व्हड निशाणी गुर्त दिसतलो. आनी तो गुर्त जावन आसा
क्रिस्तसो कुरीस आनी त्या कुर्साच्या खिळ्यांच्या गाया मारिफात देवाचो प्रकाश ह्या भुमीचेर फांगतलो म्हणून केदें व्हडलें संतोशाचें गडीत हें त्या वेळार सर मनशांक जेजूच्या कुर्साक पळोवन बाच्यावी जोडचो निमाणो अवकाश आसतलो कित्याक त्या दीस दुसरें कितेंच पळोवंक मेळचें ना बगार क्रिस्तसो कुरीस आनी त्या कुर्साच्या त्या बुराकांतल्यान खिळ्यांच्या बुराकांतल्यान देवा बापाचो परजळ संवसाराचेर ह्या भुमीसर पडचो तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सोम्याचे गायी कितले आमकां बाच्यावी जोडूंक हाडटात ताच्या गाया मारिफात आमी गूण जाल्या म्हणटा इजाइया आज आमच्या गाया मारिफाती संवसाराक गूण करची पदवी सोमी आमकां दिता आमकां हर एकल्याक गाय आसात बाळपणार कितेंय आमकां आघात जाला आमच्या जिवितांत कोणें आमकां घात केला आमकां दुखयलां आमी पडल्या पातकांत अशें आमच्या अंतस्कराक आमीच गायकन काणयल्यात आमी हेरांचें मन दुखयलां आनी तांच्या दोळ्यांतल्यान दुखां हाडल्यांत असले गायी आज सोमी परत घेता आनी ह्या गाया मारिफाती संवसाराची बाच्यावी तो जोड दिता ताच्या गाया मारिफात आमी गूण जाल्या आमच्या गाया मारिफात हेरांकी तो गूण करूंक शकता देखून आज आमी कसलेच लस करिनासतना बिरांत आनी खावजेणी दाखयनासतना आमचे गाय सोम्याक दाखयचय सोम्या ह्या गाया मारिफात म्हाका आनी हेरांकी गूण कर म्हणून सोम्याक आमी परत दिचय तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचे गाय आमी दाखोवया प्रत्येक जावन ते ह्या जाका दाखोवया कुमसाराच्या सक्रामेंतान कित्याक दैवी काकुळटू ह्या मारिफात आमच्या काळजांत येवं दी आमच्या गूण जाल्ल्या गाया मारिफात हेरांकी गूण करूंक आमीच देवाचे काकुळटीचें हातेर जावया सोमी आमकां वापरून दी आनी क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताच्या पवित्र सभे खातीर आमच्या कश्टा मारिफात भरती करून दिवंक आमकांय साध्य जातलें तशें आमी देवाच्या सडवणेचें हातेर जावंक पावतले सोमी असलें बरें काम आमचे मारिफाती करच्याक आमकांच आमी ताच्या हातान सोडून दिवया आतां आमचो बावार्थ उसारया सत मानतान देवाक सर पदवीधरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी संभावलो अंकवार मरियेतावन जल्मलो पोंस प्लतकाल ताणें कोससले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गा सोडलो सर पदवीधरा देव बापाच्या उजव्या बसला थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूं येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन देव काकुळदार काकुळटू ताचें आनी एक नांव आनी तें नांव देव म्हळ्यार मोग म्हणल्या नांवाक कुडसून आसा आज ताची काकुळटू बगच्याक आमची मागणी देवा मुखार दवरया काकुळतीच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी उतरांनी आनी करण्यांनी तांचे ताबेन आसचे तुजे परचेक तुजे काकुळती थंय ओडूंक तांकां तुजो कृपेचो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी अधिकाराच्या वर्गाच्यांनी तांकां मेळिल्ली जबाबदारी तुजी दैवीक काकुळटू वांडच्याक लाबल्लो अवकाश कसो लेखून ती फाळोवंक तुज्या दैवीक उजवाडान तांकां बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगस कुटुंबान सुरविल्ले पवित्र सभे परी एका काळजाची आनी एका मनाची जावनूची येवन एकामेकाच्यो गरजो सुदारसन तुजे दैवीक काकुळटीक साक्ष जावन जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक क्षणिक सुखाक लबधून तुजे तावन पयस पावलेल्या सर्वांक तूं राखून आसाय म्हणलें सत उगडापें जावन संवसारी सुखाक सांडूंक आनी तुज्या मोगाक लबधून जियोंक तुजो सांगात दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या घरांनी आमी सांगाता मेळून ह्या पवित्र येवकरिस्तांत हजर जाल्ल्या आमी तुजे दैविका कुळतीचेर पातयेवन
तुज्या अपरिमीत मोगाचो अणभव करूंक आनी आमचें जिवीत तुज्या मोगाक साक्षण जियोंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या स्वंत गरजां खातीर मागया. काकुळटीच्या बापा, आमची मागणी तूं दयेन आयकून घे. तुजो दैवीक मोग आमकां सदांच सांबाळून व्हरता म्हणल्या विश्वासान तुज्या सांगातपणांत आमी जियोंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीचे रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्परा सृश्टीचे रचणारा आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो वायन आमी तुका भेटयता. दाखवलेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नाक्य पयस सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. महिमेवंत बापा, जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवनपणाचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी एकठांय जाल्या. पुर्विल्या क्रिस्ती बावर्त्यां परी तुज्या उतरांतली 30 धर्मतांची शिकोवण घेवन एकच उंडो मोडून खावंक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. तर तुजो मोगाचो ओत्मो देंवन येवं आनी ह्या वेदीचेर आमी हाडून दवरला तो उंडो बदलून तुज्या पुनर्जिवन पुताची कूड जावं शिकर. अशें ह्या आत्मीक पोशणान तुजें उतर आमच्या जिणेन सुफळ जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोफे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. तोच तो दुलोप निराप्रदी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरण ताणें आपल्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोफेत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओं सर्गी तुका जय. ओं सर्गी तुका जय. ओं सर्गी तुका जय 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 जय. ओं सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओं सर्गी तुका जय 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 जय.
सर्गी तुका जय. असल्या दिनवासी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुज्या मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कलतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. अख्ख्या प्रितुमीचेर तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पासत, म्हज्या तुज्या नांवां साकरा पासत आनी दर नुतांनी परगटलेलो तोच कोरो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्यां पासत. सरस्परा, तुज्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुज्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा, तुका वाकणूक हें बलिदान आमी तुका भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा समेस्तांक लाभच्याक आमी तें समर्पिता. अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या कुडीन पुनर्जीवन जालो तो भोव पवित्र दीस समरमता. आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुमिया आनी देवाचे सदांच अंकार माये मरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक बागेवन जुजेक, तशेंच बागेवन पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे, जाकोब आनी जुआंव, तोमास, जाकोब, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमाव आनी ताद्देव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, सिस्त, कर्नेल, सिप्रियान, लॉरेस, क्रिसोगन, जुआंव आनी पावलू, कोस्म आनी दम्याव, ह्या तुज्या दमदुतांक आनी रक्षसाक्षांक आनी समेज तुज्या बागेवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या दरम्यान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें नवो जल्म दिलाय आनी सर पदकांचें बोगसाणें फावो केलाय. तांचेय पासत ती आमी समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. ससनाच्या क्यास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विंसून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवीधरा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुटू परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन पोन आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा, आमी तुजे मणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो
पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवंशाक आबेलाची देणी बावार्थ्यांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुजे याजका मेल्की सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानो सर पोदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हणून आमी कलतेपणी मागता अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर सुरेस्परा आमच्या मरण पावुल्ल्या भावा भयणीची काकूत कर भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विशवांत आसात तांकां आनी क्रिस्तांत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो आनी आमा पातक्यांक तुज्या गणित काकुळतेचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळयनाका बगर आमची पदकां बोगोस आनी जुवांव स्टेफन मतियस बार्नाबस इनास अलेक्सांद्र मार्सेलिन पेद्रू फेलिसिता पेरपेत आगाता लुसिया आग्नेस सिसिलिया अनास्ताजिया ह्या तुज्या दर दुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशीन तूं सरेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें लभलेलीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मीक कुमगार सेवच्याक मागणें. म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां. तुजी महिमे बरीत कूड सेवन आनी तुजें आमोलीक रगत पियोवन आत्म्यान दादोशी जावंक हांव आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत सेवन तुजे लागीं एकवटोवंक म्हाका साध्य जायना. देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोशी कर. जेजू, ह्या घडये बावर्ताच्या कृपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हूण हांव तीर्पात येतां. जेजू, हांवें केदींच तुजे तावन पयस सरोंक म्हाका तूं सोडिनाका. आमेन. आमचे देशाच्या सोम्याक आमी अर्घां दिवन गव्यां गीत काळजांताच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदितां. काळजांताच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदितां. भक्तीपणे तुका जेजू हरसून अर्घां दिता. काळजांताच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदितां. भक्तीपणे तुका जेजू हरसून अर्घां दिता. सोमी देव मोसो सोडवणदार मोसो आयलाय मोचे करे सावन सैरो. पातके हांव तरी इश्ट जालाय मोसो तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो. काळजांताच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदितां. भक्तीपणे तुका जेजू सोनर्घां दिता. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमच्या दोळ्यांनी पळोवन सिसांक व्हड आनंद भोगलो. ताका पळयनासतना आमी तुज्या उतराच्या उंड्या वायनाच्या आनी हांगा एकवटलेल्या भावा भयणीच्या रुपान त्याच जेजूक बावार्थान वळखत हांव. पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवांची देख घेवन तुवें आमकां दिल्ली आत्म्याची आनी कुडीची देणी आमच्या भाव भयणी मोदें व्हडा संतोशान आनी उदार काळजान वांटूंक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांक दैवीक काकुळटीचें फेस्त मागता. सोमी जेजू, दैवीक काकुळटीचो सागोरू तुमच्या सर पातकांचें बोगसाणें तुमकां दिवन शांती समाधान तुमचे थंय आनी तुमच्या कुटुंबांत हाडूं म्हणून मागता. ह्या दिसांनी साबार जाणां गरजेंत आसात आमी जाणां. देवाच्या भुरग्यांच्या गरजेंत कुमोकदार जावन पावचें, देवाचो मोग करचो बायलो रूपकार म्हणून येदोळूस आमी समजलां. आनी तशें आसतना एकामेका कुमोक करूंक जंय पुरतें आमचें बरें मन तांचे थंय आमी दाखोवया. तुमचे थंय आनीकी कोणायकी मस्त गरज आसा आनी कांय तुमकां गरजेच्यो वरवीं मेळोवनात, कश्टार आसात,
तर दया करून तुमच्या विगारांक तुम्ही फोना मारिफात या इतर खंयच्याय माध्यमा मारिफात तुमचो संदेश धाडात आनी तांकां तुमची गरज कळयात आनी ते खंडीत ही गरज आमकां हांगासर सांगतले आनी गरजेची वेवस्था आमी करतले हांव देखून कोणेंच उपाशी रावूं नजो क्रिस्तांवांनी मात्र न्ही सक्कड लोकांक आमी गरजेन पावची गरज आसा आनी देखून एकामेकाच्या गरजेन पावच्याक ही वेवस्था आमी करया तुमकां समेस्तांक परत दैवीक काकुळटीचें फेस्त मागता आतां संभ्रामीक आशिर्वादाक आमी उबे रावचें सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या दाबाजीक परबे दिसा सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारो आमेन जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ समतस संतोष भरीत काळजांनी ताचें पुनर्जिवनपणी तुमी संभ्रमतात उतरावरत्या आनंदान ससनाच्या परबेंत तुमी वांटो घेवंक पावो आमेन आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवेन सदां आसो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया 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 देवाचे व्हड उपकार हालेलुया 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 Alleluia, alleluia, Christmornan cloci fansala, anike dis mora sona, pascaci ti sakali, shilalo tulle te veli, ancadus potlo suryo vodelo, Jesu puna jivansalo, संसारार प्रकाश फांकलो Alleluia, Alleluia, Christmornan cloci vansala, anike dis mora sona, mogal puta sofe, aunquad mori, आशीर्वादी वामका बघेन कुसाचे कृवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.